अंदू ऑक्टोबराच्या निमण्या सप्तकामेरेन गोंयांत पावस. मान्सून गोंयच्यान वचपाक सुमार 8 दिसांचो कळाव जाला. We are expecting mostly dry weather for at least 2 days, and after that there may be light to moderate showers at isolated areas of Goa. And since the monsoon has withdrawn, the rainfall will be mostly of thunderstorm type. That means they will be very much localized, and light rains may accompany with light thunder or sometimes lightning. सिजनल मान्सून पावस आता मेरेन सरासरी परस 14% उणो आसा. मात ही परिस्थिती IMDच्या निकषात नॉर्मल. फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत पडिल्लो पावसाचो डाटा पळयल्यार ह्या वर्सा पोरू परस मातसो कमी पावस पडला. सरासरी प्रमाण 117 इंच पावस जावंक जाय. पोरू सरासरी परस फक्त 1 इंच कमी पावस पडिल्लो. अंदू 100.68 इंच 14% कमी. पूण IMDच्या निकषात 19% प्लस मायनस म्हळ्यार नॉर्मल. This is actually 14% less than the normal value. But again, as per the meteorological standards, any variation within plus 19 and minus 19% is considered to be normal. So we have to say that even in the year of 2017, monsoon has been normal over Goa state. गोंयांत ह्या सिजनात सगळ्यांत चड पावस पडला तो वाळपय 132.27 इंच. ताचे फाटल्यान सांग्यार 128.09 इंच. सगळ्यात कमी पावस पडला तो मुरगांव 76.51 इंच. वेधशाळेच्या प्रत्येक स्टेशनार पावस रिकॉर्ड जाला तो असो. पेडण्यां 111.71 इंच. सांखळे 108.66 इंच. मुरगांव 76.51. म्हापशा 102.91. पणजे 88.10. वाळपय 132.27 इंच. दाबोळे 78.07 इंच. मडगांव 89.56. सांग्यार 128.09 इंच. काणकोण 99.16. फोंडें 103.37 इंच. ओल्ड गोवा 104.64. केपें 95.77 इंच. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार.